सोलर फेरी इनॉग्रेट करून त्या फेरीचो प्रोविजन केल्लो आसा, मात 1 म्हयनो जालो ती फेरी अजून पर्यंत दिश्टी पडना जालो काम कोण लोकांनी पळोवंकूय नासतली ती हांवें तर अजून पळोवंकूच ना ती फेरी सोलार आयल्या म्हणटा पूण हांवें तर अजूनय पळोवंक ना ती इनॉग्रेट केल्ली ती दिसली तितलें दिश्टी पडली पूण अजून रुटाक काय दिश्टी पडूंकूच ना ती। जेन्ना आमी लोकां कडेन विचारले तेन्ना लोक आमकां म्हणपाक लागले की आमकां सोलर फेरीची गरज ना। पुढच्या पयलीं समस्या कितें तें जाणून घेवपाक जाय पयलीं। आतां आमच्या चोडणा सारकिल्ल्या गांवांत ती एक्चुली सोलार फेरी केल्या पळय न्ही लोकां खातीर न्ही एक्चुली समस्या मेन आसा ती आमची एक्चुली 2 व्हिलर 4 व्हिलर ती गर्दी पळयल्यार तुमकां कळटलें न्ही पॅसेंजराची एक्चुली हें ना आमकां हें ना समस्या ना सोलाराची म्हाका तें दिसना ती हांगासर आमकां फिजिबल आसा कशी कित्याक ताची गरज नाच आमकां एक्चुली हें ना तेजे कांयच आमकां उपयोग ना ती फक्त एक टुरिजमाच्या हितून एंगलान पळोवं येता आनी जर लोकांक ते हांगसून 25-30 रुपया दिवन वयच्या परस लोक तुका हेच फेरी प्रिफर करतले शहरा रिबांदर रूटूच प्रिफर करतले कित्याक चोडण्यान खूब असो प्रॉब्लेम आसा की ज्यो ह्यो फेरी चलता ह्यो जर सारक्यो चलत ते म्हाका दिसता सोलर फेरीची आनी हांगार गरज अशी पडची ना कित्याक पॅसेंजर हेच सगळेच पणजे वता अशें ना आनी आयच्या दिसान सोलर फेरी आसा तरी खंय चोडणकारां आनी रिबंदरकारांक ह्यो प्रश्न पडला। ह्या प्रश्नाची जाप गोंय सरकारान नाल्यार कन्सर्न डिपार्टमेंटान दिवची हीच सांगता आनी आस्त बाळगता। स्टुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकारा वांगडा स्वप्नील तारे।